तेंडुलकार कितें तरी करता म्हणून म्हजो स्टँड हांव ठरयतलो किंवा बदलतलो हें मुळीच ना. BJPंतलें म्हजें स्थान आनी BJP कडलें म्हजें एसोसिएशन हें खूब जुनें आसा. सादारण 30 वर्सां हांव भारतीय जनता पक्षाशी एकरूप जाल्लो आसा आनी भारतीय जनता पक्षा बरोबरच वाडलेलोय आसा. कोण तरी आपापल्या पद्दतीन कसल्योय गेमी करतात, ताका हांवें बळी पडूंकूच जाय अशें ना. सबका साथ सबका विकास हे आमचे माननीय पंतप्रधानाचे वाक्य आसा. हेचो नेमको चुकीचो अर्थ घेवन जर पक्षांतल्या निश्ठावानांक कुशीक दवरून अन्य पक्षांतल्यांक फुटिरांक जर घेतले जाल्यार तो सबका साथ सबका विकासाचो चुकीचो अर्थ असो म्हाका दिसता. आनी त्यामुळे अशा गोष्टी विरुद्ध हांव आसा. म्हाका जी गजाल आवडली ना ती आवडली ना म्हणटलो हांव. पूण अखेर येदो व्हडलो पक्ष आसा त्या पक्षा बरोबरचे म्हजे 30 वर्सांचे एसोसिएशन आसा. कोणी तरी एका व्यक्तीन चूक केली किंवा कोण तरी एक व्यक्ती प्रोवोक करता, तुका इंटिमिडेट करता, आव्हान करता आनी ते तूं स्विकारतलो जाल्यार तुका पक्षाकूच सोडचिट्टी दिवची पडटा. म्हजे आमच्या पयरच्या निश्ठावंत कार्यकर्त्यांच्या मेळाव्याक जमलेली तुफान गर्दी, उत्स्फूर्त गर्दी त्याचे उत्तर दिवन गेल्ली आसा. मांद्रेंतल्या जनतेक ते कळ्ळां आनी तातूंतसून अख्ख्या गोंयानूय तेचो मॅसेज गेल्लो आसा. पूण इतलें जावन जर कोण तरी आव्हान दिता आसत जाल्यार त्या आव्हानाक लागून हांवें बळी पडप हें म्हाका रास्त दिसना. म्हजी राजकीय कारकीर्द ही सरळ चकचकीत आसा. ती म्हाका म्हजे पक्षा कडलें नातें म्हाका बिगडोवपाचें ना. किंबहुना पक्षांत रावूनच जर कितें गोश्टी सुदारणे शक्य आसा आनी आवश्यक त्यो गोश्टी सुदारप ही म्हजी जबाबदारी दिसता.